केप्यां सांगे आनी काणकोण म्हालांतल्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण दिवपा खातीर 2008 वर्सा सावन रेजिडेन्शियल शाळा सुरू केल्ली। आतां ह्या स्कुलांत 12वी मेरेन शिक्षण दितात। अंदूच्या वर्सा सावन ग्रामीण विद्यार्थ्यांक नीट, जेईई सारक्या स्पर्धात्मक परीक्षे खातीर तयार करपा खातीर रेजिडेन्शियल एकेडमिक सेंटर सुरू करतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकरान दिली। स्पर्धात्मक परीक्षेक लागून पुण्याच्या फामाद आचार्य अकादमी बरोबर करार केला। आमी विद्यार्थ्यां खातीर 100 सुवाती राखून दवरल्यात जाल्यार सामान्य वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर 50 सिटां फ्री दितले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें। रेजिडेन्शियल जें स्कूल आसा ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा केंद्र सरकार गोंय सरकार हाच्या मदतीन एक सुसज्ज अशें संकूल आमी ग्रामीण भुरग्यां खातीर दिवपाच्या दृश्टीन खूब मोठो प्रयत्न केलो आनी आज सक्सेसफूल एक प्रयोग आसा न्ही तो गोंयांक दीस पडटा। ताजें एक फुडें पावल मारता आसतना आमी आज म्हणजे हालींच संस्थेन डिसिजन घेतलें आनी आमचे कडेन आतां 12वी सायन्स पर्यंत जे स्ट्रीम चलता आनी ताका जोडून जें आसा की आमी की नीट किंवा जेई ज्यो कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम डॉक्टर इंजिनियर हांचे खातीर ज्यो लागता की ताजें एक पूर्ण स्वरुपाचें एकेडमीक सेंटर थंय सुरू करपाचें दृश्टीन आमी फाटल्या सादारणशे एक 2-3 म्हयने प्रयत्न करतले आनी ताका आमकां यश आयलें आसा। आमी बलराम शिक्षण संस्था आनी आचार्य एकेडमी पुणे ह्या संस्थांच्या माध्यमांतल्यान आमी एक कायमस्वरुपी रेजिडेन्शियल अशा तरेचें जे कोचिंग सेंटर एकेडमी आमी कोचिंग एकेडमी आमी थंय सुरू करता आनी ती ह्या एकेडमीक इयर आसा तेन्ना चालू जातली। आनी त्यामुळे की आमकां म्हणजे विशेश करून आसा आमी की 100 ट्रायबल जे भुरगे आसा गोंयभरांतले म्हणजे ताजे एग्जाम्स घेवन बाकी सगळें करून आसा स्क्रुटनी करून आसा की तांकां आमी वाव दितले आनी त्याच बरोबर की 50 जे आसा न्ही नॉन ट्रायबल भुरगे जे गरजवंत आनी होतकरू आनी गरीब आसा अशा भुरग्यांक आमी संदी दितली आनी हे दोनूय कोर्स आसा न्ही की फुडल्या 2 वर्सां खातीर आसा आमी आचार्य एकेडमी आनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे तांकां रावपाची वेवस्था आमी ताजी खंयच्याच प्रकारची फी आकारची ना आनी त्याच बरोबर तांकां रावपाची जे रेजिडेन्शियल पद्दतीन जे भुरगे शिकतले तांकां रावपाची तांकां शिकपाची जेवणाची सगळ्या प्रकारची वेवस्था आमी बलराम शिक्षण संस्था ही भार स्विकारतलो।